गोंयांत हरशींच वाद उणेनात. वादां बगर गोंय केन्ना चल्लेंच ना. पूण तातूंतय आनीक एक वाद वाडयला. आनी तो वाद वाडयतना इतिहासाची जाणविकाय धरूंक ना आनी शिकिल्ल्या सवरिल्ल्या मदीं अंधश्रद्धा कितली आसा हें दिसून येता. वाद आसा सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचे संबंदान. आतां सेंट फ्रांसीस झेवियर हांचें चरित्र जर बारीकसाणेन वाचलें, ताचो अभ्यास केलो आनी त्या काळांतलो गोंयचो इतिहास जर पळयलो जाल्यार कितें मेळटा हें पयलीं समजून घेवंक जाय. सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर कसलेय आरोप करच्या आदीं तो मनीस कसो आशिल्लो, ताणें केलें कितें, कितलें बरें केलें, कितलें वायट केलें, वायट आसल्यार वायटय सांगूंक जाय, सत्य तें सत्य, इतिहासांतल्यान सत्य सोदून काडूंक जाय आनी तें मांडूंक जाय. म्हणजे ताजें चरित्र जर पळयत जाल्यार कळटा कितें सत्य आनी कितें सत्य न्हय तें. सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयांत आयलो 1542 वर्सा. तो एक सादो पाद्री म्हणून येवंक ना. तो सोसायटी ऑफ जिजस हे तांचे ऑर्डरीचो म्हणजे पंथाचो संस्थापकां मदलो एक. पोपाचे आनी पुर्तुगालचे राजाची परवानगी घेवन तांचो दूत म्हणून तो ह्या वाठारांत आयलो. आनी तो फक्त गोंयचे पुरतें काम करूंक आयलो ना. गोंय धरून फुडें पूर्व जपान आनी चीन मेरेन वावर करपाचो अधिकार ताका दिल्लो. आतां 1542 सेंट फ्रांसीस झेवियर गोंयांत पावलो. मागीर तो आपल्यालो वावर करीत चडसो भोंवडेरच उरलो, कारवानीच उरलो. पंदराशे 52 वर्सा तो भायर पडलो. खंय भायर पडलो? चीना लागीं साशान म्हणटा त्या जुंव्याचेर. 10 वर्सां मदीं गेलीं. ह्या 10 वर्सांच्या काळांत सेंट झेवियरान कितें केलें हें पळोवचे पयलीं ताचेर आरोप करप हें शाणेपणाचें जायना. ह्या 10 वर्सांच्या काळांत सेंट झेवियर गोंयांत अवघे 6-6.5 म्हयनेच उरलो. बाकीचो सगळो वेळ तो आयदर भोंवडेर वा चीन, जपान, इंडोनेशिया ह्या देशांनी प्रचार करीत उरलो. आयलो तेन्ना सुरवातीक 4 म्हयने तो रावलो गोंयांत. हॉस्पिटलांत रावलो आनी थंय जे दुयेंत आशिल्ले, वायटकार आशिल्ले तांची सेवा केली. मागीर तो भायर सरलो. दक्षिणेक गेलो, मलबार, कोचीन, सिलोन मेरेन गेलो. परत गोंयांत आयलो. 1 म्हयनोभर रावलो, परत भायर सरलो. परत भायर सरलो, बद्द जपाना मेरेन गेलो धर्मप्रसार करपाक, कार्यधर्म प्रसाराचें. थंय कितली कांय वर्सां काडलीं आनी परत एक फावटी गोंयांत आयलो, म्हयनोभर रावलो, परत भायर सरलो, चीना गेलो. आनी थंयच चीना लागसार मागीर ताचें मरण जालें. म्हणजे ह्या 10 वर्सांच्या काळांत तो गोंयांत अवघे 6.5 म्हयने सुमार उरलो. आतां ह्या 6.5 म्हयन्याच्या काळांत ताणें लोकांचो छळ केलो, ताणें नरसंहार केलो. हो म्हजें उतर न्हय, हें ह्या वादांत पडिल्ल्याचें उतर. नरसंहार केलो आनीक ताणें कितें वायट केलें अशे आरोप जातात. हें करपाकय जाल्यार वेळ लागता न्ही. जो मनीस जपानाक वता, येता, म्हयनोभर गोंयांत रावता, परत वता, चीनाक वता आनी असो तो सुरवातीक आयिल्लो तो 1 फावटी आनी मागीर 3 फावटी 4 फावटी गोंयांत पावला. म्हणटकच हे असले आरोप करतना ह्या गजालींचो विचार करूंक जाय. जो फकत 15 दीस, 20 दीस किंवा म्हयनोभर येवन रावता तो कितलोसो छळ करतलो आनी कितले नरसंहार करतलो. खरें म्हणत जाल्यार धर्मांतराच्या काळांत नरसंहार म्हणटा तो जालोच ना आनी जावंकय शकना. कित्याक मनशाक मारून उडयलें जाल्यार ताका धर्म कसो दितले.
हेतू धर्म दिवपाचो न्ही, म्हणटा तो हेतू मनशाक मारलो जाल्यार कसो साध्य जातलो? इन्क्विजिशनान शिक्षा दिवन कितलेशा लोकांक लासून मारल्यात, ती गजाल वेगळी, आनी ती सेंट फ्रांसीस झेवियराक लागना. आतां इतिहासीक सत्य कितें? इतिहासीक सत्य म्हणटा तें अशी, सेंट फ्रांसीस झेवियर धर्मांतर करपाचे बाबतींत खर इत्सा बाळगितालो, दीस रात ते खातीर वावुरतालो, आनीक तारवांनी पयस पयस भोंवडेर वतालो. गोंयच्यान जपान, गोंयच्यान चीन, गोंयच्यान इंडोनेशिया, गोंयच्यान मलाक्का असो तो भोंवत आसतालो. हें इतिहासीक सत्य, कारण तें ताचें मिशन आशिल्लें. दुसरें सत्य अशें की 1545 वर्सा ताणें पुर्तुगालचो राजा दॉन जुआंव तिसरो हाका पत्र बरयलें, आनी त्या पत्रांत मागणी केली की गोंयांतली धर्मीक परिस्थिती वायट आसा आनी ती जाग्यार घालपाक इन्क्विजिशनाची स्थापना करची. ताणें 2 समाजांचो उल्लेख केलो, ज्यू आनी मुसलमान. हिंदूचो उल्लेख केलो ना आनी नेटिव्हूय म्हळेना, कारण त्या काळांत एक दिसून येता की ते खंयच हिंदू हें उतर वापरनात, नेटिव्हस म्हणटात, म्हणजे थळावे. पूण तेंय उतर फ्रांसीस झेवियराच्या ह्या पत्रांत ना. घडये त्या काळांत हिंदू निकतेच क्रिस्तांव जाल्ले थोडे हिंदू, आनी ते ह्या ब्रॅकेटांत येनाशिल्ले. पूण हें पत्र धाडलें ही गजाल खरी, कारण ताजो पत्र वेव्हार सगळो छापिल्लो आसा आनी तें पत्र तातूंत मेळटा. मागीर इन्क्विजिशन गोंयांत स्थापन जालें हेंय इतिहासीक सत्य, आनी त्या इन्क्विजिशनान खुबश्यो वायट गजाली केल्यो हें आमी जाणात. पूण हें इन्क्विजिशन सेंट फ्रांसीस झेवियरान हाडलें वा ताजे मागणेक लागून तें जालें हें सत्य न्हय. इतिहास सांगता तें अशें की 1545 वर्सा जरी पत्र बरयलें, राजान त्या पत्राची दखल घेतली ना. घडये राजाक तें नाका आशिल्लें. 1545 ते 1552 कांयच घडलें ना त्या पत्राचेर. 1552 फ्रांसीस झेवियर भायर पडलो. ताजे फाटल्यान 2-3 वर्सांनी राज भायर पडलो. राजाच्या मरणा मेरेन इन्क्विजिशनाची खबर आयली ना. हेवटेन आनीकय लोकांनी मागण्यो केल्ल्यो इन्क्विजिशन जाय म्हणून, आनी धर्म प्रसारकां मदीं 2 मतां जाल्लीं. एक मत आशिल्लें इन्क्विजिशन जाय, तें बऱ्याक पडटलें, आनी दुसरें मत आशिल्लें की इन्क्विजिशन नाका, तें चड वायट परिणाम करतलें आनी तें धर्म प्रसाराक आडखळ हाडटलें. म्हणटकच ह्या दोनूय मतांच्या संघर्शांतूय घडये राजान तो विशय कुशीन दवरलो. राजाचें मरण जाय मेरेन इन्क्विजिशन आयलें ना. राज मेलो तेन्ना राजकुंवर ल्हान भुरगो, देखून सत्तेची सुत्रां ताच्या आवयचे म्हणजे राणयेच्या हातांत गेलीं. राणी कातालीन हिणें हो निर्णय घेतलो इन्क्विजिशन धाडपाचो, आनी 1560 वर्सा इन्क्विजिशन स्थापन जालें. फ्रांसीस झेवियराचें मरण जातकच 8 वर्सांनी सेंट झेवियरान पत्र बरयतकच 15 वर्सांनी, म्हणटा खंयच्याय पत्राचो प्रभाव पडटलो जाल्यार ताका 15 वर्सां लागनात न्ही. म्हणटा इन्क्विजिशन आयलें तेन्ना सेंट झेवियर ना, ताच्या मरणा उपरांत 8 वर्सांनी तें आयलें. म्हणटकच सेंट झेवियराक लागून इन्क्विजिशन आयलें. ताणें छळ केलो, ताणें नरसंहार केलो, आनी ताणें अशें वायट केलें तशें वायट केलें अशें म्हणपाक इतिहासीक आदार ना. कोणाल्याय कल्पनेंतलें कितेंय आसूं येता की तो रावणा भशेन आशिल्लो, तो राक्षस आशिल्लो, ताका डेमोनायज करपाक जाय म्हणूनय हें तकलेंतल्यान भायर सरूंक शकता. पूण इतिहास
ताका कसलोच आदार दिना. आतां प्रश्न येता गोंयचो साहेबाचो. खंयच्यान आयलें हें गोंयचो साहेब, कित्याक आयलें? प्रिन्सीस झेवियराची कूड हाडून बॉ जिजस बाजिलिकांत दवरली. 18व्या शेंकड्यांत म्हणजे शिवाजी महाराजांचें मरण जातकच जेन्ना संभाजी राजा सिंहासनाचेर आयलो, ताचे उपरांत संभाजी राजान पुर्तुगेजांक धांवडावपाचें ठरयलें आनी गोंयचेर घुरी घालपाची तयारी केली आनी मोठें सैन्य घेवन येवन गोंय शाराक रेवाडो घालो. पुर्तुगेज कुळकुळे, कारण तांचे कडेन येदें मोठें सैन्य नाशिल्लें. तांणी पळयलें झूज जालें जाल्यार आमी तिगचे नात, आमच्यांनी संभाजी राजाक तोंड दिवंक जावचें ना. व्हायसरॉयान आपलो राजदंड हाडलो आनी बॉ जिजस बाजिलिकांत ज्या जाग्यार फ्रांसीस झेवियराची कूड दवरिल्ली तिजे म्हऱ्यांत तो दवरलो आनी मागणें केलें की सायबा, आमचेर हें मोठें संकश्ट आयलां, ह्या संकश्टांतल्यान तूं आमकां वाटाय. म्हणजे हाजो अर्थ असो की पुर्तुगेज व्हायसरॉयाक किंवा सैन्याक इल्लेय कापास्ताद नाशिल्ली संभाजीच्या आड उबो रावपाक, म्हणून निमाणे कडेन ते हांगा वाटाय म्हणून मागणें करपाक आयले. आतां कोंकणी भाशेंत एक बरी म्हणणी आसा, बोल फुलाक गांठ पडली म्हणून. म्हणजे हेवटेन ही मागणी जाली आनी तेवटेन मोगलांनी संभाजी राजाच्या एका ठाण्याचेर गुरी घालपाचें ठरयलें. तें कळ्ळें बरोबर संभाजी राजाक ताजें म्हत्व चड आशिल्लें. सगळें सैन्य हांगाचें उठोवन संभाजी राजा थंय मोगलांच्या आड झुजपाक गेलो. म्हणटकच हें संकश्ट टळ्ळें. आतां बोलो फुलाक गांठ म्हणटा ती अशी. पण भावार्थी लोकांनी मानलें की हो चमत्कार कसो घडलो? हो चमत्कार फ्रांसीस झेवियरान केलो आनी म्हणून ताका गोंयचो साहेब म्हणूंक लागले. ही भावार्थी मनाची श्रद्धा हाका अंधश्रद्धाय म्हणूं येता, कारण हो चमत्कार न्हय, हो फकत एक योगायोग. हेवटेन ही मागणी जाली आनी तेवटेन मोगलांनी घुरी घाली. मोगलांनी जर घुरी घालूंक नाशिल्ली जाल्यार संभाजी राजान हांगा घुरी घाल्लीच. म्हणजे ह्या योगायोगाचो अर्थ चमत्कार असो लायलो. त्या चमत्काराचें श्रेय फ्रांसीस झेवियराक दिलें आनी भावार्थी लोकांनी गोंयचो साहेब ताका म्हळो आनी तें चलत आयलां, लोकां मदीं चलत आयलां. ती पदवी सरकारान दिवंक ना, ती पदवी इगर्जेन दिवंक ना, ती पदवी खंयच्याच विद्यापिठान दिवंक ना. ती उतरां ताका लायल्यात ती लोकांच्या भावार्थी मनान. आनी हें भावार्थी मन दुसऱ्या धर्माच्या लोकां मदीं आसा. परशुरामाक कोण ऋषी म्हणटा जाल्यार कोण भगवान म्हणटा. आतां भगवान हें उतर आमी देवाकय लायतात. म्हणटकच परशुराम हो देव आशिल्लो, देवाचो अवतार आशिल्लो, काय ऋषी आशिल्लो, काय आमचे भशेन मनीस आशिल्लो? हो प्रश्न सदांच आसा. म्हणटकच गोंयचो साहेब ही उतरां अशीं ह्या भावार्थांतल्यान म्हणया, श्रद्धेंतल्यान म्हणया किंवा अंधश्रद्धेंतल्यान आयल्यात. ती तशीं उरलीं जाल्यार कितें त्रास जाता कोणाक? ताका लागून कितेंय वायट जाता? आसलीं जाल्यार कितेंय बाडटा. म्हज्यान जर तो भावार्थ ना, हांव म्हणटलों त्या उतराक व्हडलोसो अर्थ ना. हो चमत्कार न्हय, हो योगायोग, हें कोइन्सिडन्स. रॅशनली विचार करीत जाल्यार. पूण जो भावार्थी मनीस आसा तो म्हणटलो ना, हें ताणें केल्ले चमत्काराक लागून घडलें. आनी अशी जर ताजी श्रद्धा आसा, ती श्रद्धा तूं सोड तूं सोड तूं सोड म्हणून कोणें हट्ट कित्याक धरचो? आतां परशुरामा विशीं पळोवया. परत हांगा अंधश्रद्धा कशी आसता म्हणटा ती कळटा. परशुरामा विशीं केदोसो वाद आसा. मुख्य म्हणजे परशुराम हे
इतिहासीक व्यक्तिमत्व अशें खंयचोच इतिहासकार मानना. हाचें कारण परशुराम रामायणांतूय मेळटा, परशुराम महाभारतांतूय मेळटा आनी परशुराम मागीर आर्य कुटुंबां गोंयांत हाडली तेन्नाय मेळटा. आतां हो सगळो सुमार 5,500 किंवा 4,500 वर्सांचो इतिहास. म्हणटकीर हो परशुराम कितलीं वर्सां जगलो? हो एकूच परशुराम काय हे वेगळे वेगळे परशुराम? एकूच नांव वेगळे वेगळे लोकांक दिल्लें? ह्या विशीं तर्क करता तितले थोडे, म्हणून हाका लिजंड म्हणटात, दंतकथा म्हणटात. पूण दुख्ख जाता तें अशें, हांवें सुरवातूच केली ती अज्ञान आनी अंधश्रद्धा, ती हांगाय दिसून येता. आज ह्या 21व्या शेंकड्यांत, आमी विज्ञान युग म्हणटात त्या काळांत, परशुरामान बाण मारलो आनी दर्यांतल्यान भूंय निर्माण केली आनी तें आमचें गोंय अशें मानपी शिकिल्ले सबरिल्ले आसात, हें आमचें दुर्दैव. खंयच्याच विज्ञानीक अर्थान किंवा खंयच्याच विज्ञानाच्या शास्त्राच्या आदारान बाण मारून भूंय निर्माण करपाक जाता हाचेर आयच्या काळांत विश्वास दवरपाचो? इतिहासकार आमकां सांगतात की गोंयांत पयलीं आयले ते नेग्रिटो वंशाचे लोक, पूण हे लोक गोंयांत रावले नात. गोंयांत आयले आनी गोंयच्यान भायर सरून गेले. तांचे फाटल्यान आयले ते प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड वंशाचे लोक, आनी ते आज गोंयांत आसात. आनी ते कोण? गावडा, कुणबी, वेळीप, गांवकार. हे प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड वंशाचे लोक जे गोंयांत आयले आनी गोंयांत रावले, आमी तांकां मूळ गोंयकार म्हणटात, कारण ते पयले वस्तीकार गोंयचे. ताजे फाटल्यान कितलेशा वर्सांनी उत्तरेंतल्यान आर्य गोंयांत आयले. आतां आर्य गोंयांत आयले तेन्ना जर तांकां परशुरामान हाडून वसयले अशी एक दंतकथा आसा. म्हणटकच तेन्ना जर परशुरामान गोंय निर्माण केलें, हे जे नेग्रिटो आयिल्ले आनी जे आज प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड वंशाचे लोक आसात ते गोंय खंयचें? आसात न्ही ते, आजूय आसात. ह्याच गोंयांत आयिल्ले न्ही ते, काय हें गोंय पयलीं दर्यातळां आशिल्लें तें मागीर वयर सरलें आनी म्हणून ते आज गोंयांत आसात? म्हणटकच परशुराम येवचे पयलीं गोंयांत लोक आयिल्ले, गोंयांत वस्ती आशिल्ली, आनी गोंयांत वस्ती आशिल्ली जाल्यार दर्यांत बाण मारून गोंय काडलें म्हणटा त्या दंतकथेचेर कोण विश्वास दवरतलो? पूण अशो विश्वास दवरपी लोक इतिहास माननात, आनी ताका लागून हें अज्ञान आनी ही अंधश्रद्धा वाडत वता. हें बरें न्हय, कारण हाका लागून नसते वाद निर्माण जातात. एकामेका भितर एक कोळूपण येता आनीक तातूंतल्यान दोशी जावंक शकतात. आनी गोंया सारक्या शांत प्रदेशांत त्यो आसप बरें न्हय. गोंयचें जर कोणूय बरें चिंतता जाल्यार अशे तरेच्यो धर्माच्या, जातीच्या किंवा दुसरे खंयच्याय भाशेच्या नांवान लोकां मदीं दोशी घालप हें गोंयकार म्हणून ताचें कर्तव्य जायना. तो कर्तव्याक चुकता. शिक्षण आमकां मेळ्ळां, त्या शिक्षणाचो उपेग आमी जर करतले जाल्यार हें अज्ञान आनी अंधश्रद्धा जी आमच्या भारतीय समाजांत आसा, गोंयकार समाजांत आसा, ती बेगीन बसची अशे तरेचो प्रयत्न आमचे कडल्यान जावंक जाय. तरच ती गोंयची खरी समाज सेवा जावंक पावतली. आमच्या देशांत शिक्षणाचो प्रसार जायत आसा, विज्ञानाची उदरगत जायत आसा, पूण ज्या प्रमाणांत ही उदरगत जाता त्या प्रमाणांत लोकां मदलें अज्ञान आनी अंधश्रद्धा उणी जाता असो मात अनुभव येना. म्हणटच शिक्षणाचो परिणाम वा प्रभाव ह्या दोशांचेर पडना काय कितें असो एक दुबाव मनांत उप्रासता. हाची गवाय सोदपाक चड पयस वचपाचें गरज ना. हालींच कर्नाटकांत एक वाद जालो. एका कन्नड कलाकारान म्हळें, फिल्म कलाकारान, की हिंदी ही भारताची राष्ट्रभाषा न्हय.
ताजेर बॉलिवूडांतलो अजय देवगण उसळ्ळो आनी म्हणूंक लागलो की ना, हिंदी हीच राष्ट्राची राष्ट्रभाशा. आनी मागीर वाद सुरू जालो. तातूंत दुसरेय पडले, दुसरेय उलोवंक लागले. पूण जे हिंदी ही राष्ट्रभाशा म्हणटाले त्या सभाग्यांनी संविधान वाचूंक ना, कायदे वाचूंक नात आनी खंयच्या आधाराचेर आपूण हें उलयता हाजी जाणविकाय धरूंक ना. खरें पळयल्यार कन्नड फिल्म कलाकार जे म्हणटालो तें खरें, तें सत्य. आमच्या देशाक राष्ट्रभाशा ना. आनीक हो विशय नवो न्हय. कॉन्स्टिट्यूशन लागू जावचे आदीं जेन्ना मसुद्याचेर चर्चा जाताली तेन्ना हो प्रश्न आयिल्लो. आनी तेन्ना राष्ट्रभाशा आसची काय नासची, राष्ट्रभाशा आसली जाल्यार ती खंयची आसची हाजेर खूब वेळ चर्चा चल्ली. आनी ती चर्चा जेन्ना सोंपना जाली तेन्ना गोपाळकृष्ण अय्यंगार आनी डॉक्टर के.एम. मुन्शी हांणी कांय तजविजो भितर घालपाचो प्रस्ताव मांडलो. आनी ह्या तजविजां प्रमाणे हिंदी ही केंद्राची राजभाशा केली आनी प्रत्येक राज्याक आनी संघ प्रदेशाक अधिकार दिलो आपापली राजभाशा करपाचो. आनी त्या प्रमाणे आमच्या देशांत घडलां. राज्यांनी आपल्यो राजभाशा थारायल्यात आनी संघ प्रदेशांनी त्यो थारायल्यात. म्हणटकच राष्ट्रभाशा ना आमकां, आनी तें ठरोवन करूंक ना. ताची कारणांय दिल्लीं आसात. ताचें कारण आमी एकभाशी लोक न्हय. आमचो देश भोवभाशीक. देखून ह्या भाशांचेर आदारिल्ली संस्कृताय तिगून उरची, तातूंतली विविधताय तिगून उरची, ह्या खातीर सगळ्यो भाशा सांबाळच्यो. ह्या विचारांतल्यान राष्ट्रभाशा म्हणटा तो मुद्दो कुशीन दवरला. पूण हें अजय देवगणाक कोण सांगतलो? ताका संविधान वाचपाक वेळ आसा. वाचलें जाल्यार तें तकलेंत कितलें वतलें काय तें उमते कळशार उदक जातलें तेंय सांगूंक जायना. तात्पर्य हो वाद चल्लो आनी आतां तो थांबला. महाराष्ट्राची गजाल पळोवया. कोंकणीक स्वतंत्र साहित्यीक भाशा म्हणून मान्यताय साहित्य अकादमीन दिली ते गजालीक 47 वर्सां जावन गेल्यात. 47 वर्सां. फाटल्या 45 वर्सांच्या काळांत साहित्य अकादमीच्या प्रादेशीक, राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय अशा तिनूय तरांच्या कार्यावळींनी मराठी आनी कोंकणी साहित्यीक मांडयेक मांडी लावन बसतात आनी ते कार्यावळींत वांटो घेतात. हें त्या साहित्यिकांक खबर आसा. साहित्यिकां मार्फतीन लोकांकय कळपाक जाय. कित्याक साहित्य अकादमीन 4 प्रदेश वेगळे वेगळे केल्ले आसात आनी पश्चिमी प्रदेशांत कोंकणी, मराठी, गुजराती आनी सिंधी ह्यो 4 भाशा येतात. म्हणटकीर जेन्ना जेन्ना प्रादेशीक कार्यावळ जाता तेन्ना ह्यो 4य भाशा एकठांय येतात. ह्या 4य भाशांतले साहित्यीक एकठांय बसून चर्चा करतात. अशें आसूनय आज महाराष्ट्र राज्याची लोकसंख्या 9.5 कोटी वो चडूच आसत. समजुया तातूंतले 2.5 कोटी दुसरे भाशांतले लोक, 7 कोटी तरी मराठी मनीस आसात. हांकां हें खबर ना जाल्यार हें केदें मोठें अज्ञान. शिकिल्ल्या सबरिल्ल्या लोकांकय तें खबर ना जाल्यार त्या शिक्षणाचो उपयोग कितें जालो? म्हणजे शिक्षणाचो उपेग ज्ञान वाडोवपाक जाता काय कितें असो एक प्रश्न हातूंतल्यान उप्रासता. आज हांगा थांबता. प्रुडंट मिडिया वयली ही ब्रह्मास्त्र कार्यावळ दर सोमाराक 8:30 वरांचेर जाता. तुमी पळयतात, आयकतात. हाजेर तुमच्यो कितेंय प्रतिक्रिया, सुचोवण्यो आसल्यो जाल्यार त्यो अवश्य कळोवच्यो. कारण आमची लोकशायेंत मतां वेगळीं वेगळीं आसूं येतात, पूण फॅक्ट सारके आसूंक जाय.
इतिहासा विशीं उलयतात जाल्यार आमी इतिहासीक सत्यां कितें आसात तें समजून घेवंक जाय. कल्पनेच्या आदारान इतिहासाचेर अन्याय करूंक फावना. हे विशीं त्या खातीरच तुमच्या मतांक म्हत्व आसा, ती अवश्य कळोवची. फुडल्या सोमाराक मेळुया. तो मेरेन नमस्कार.